नमस्कार आणि येवकार हांव महिमा तुमचे परत एकदा स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलायट ह्या कार्यावळीन। आयज आमच्या वांगडा आसा विशाल गावस, जो एक मल्टी टॅलंटेड असो कलाकार आसा, एक एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर आणि रायटर। येवकार तुका विशाल। थँक्यू। तर आमकां सगळ्यांक सांग, तुजी ही एक्टिंगेची जर्नी आसा पळय, परफॉर्मिंग आर्ट्स म्हणटा ते खंयच्यान सुरवात जाली? परफॉर्मिंग आर्ट्स म्हणजे एक्टिंगेची जी जर्नी म्हजी स्टार्ट झाली ती 1995 म्हणजे 1995 कळ्ळें। जेन्ना हांव ल्हान आसलो, भुरगो आसलो, भुरगेपणांतूच म्हजी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट जाली। एक्चुली हांव जल्मला मुंबय आणि 95 म्हणजे 5वी मेरेन हांव मुंबयतच वाडला आणि ताच्या उपरांत एकदां हांव म्हणजे म्हजें मूळ घर जें आसा तें केरी 70 हांगासर, आनी हांव मे म्हयन्याच्या सुटयेन आयिल्लो गोंयान पेरंट्सा वांगडा। तेन्ना असोच एक दीस आमी भुरगे खेळटाले आनी थंयच्यान म्हजो जो फ्रेंड आसा, फॅमिली फ्रेंड आमचे जे आसले ते पास जाताले। हांवें जस्ट विचारलें खंय वयता, तो म्हणपाक लागलो नाटकाच्या रिहर्सलीक वयता। नाटक म्हणजे तेन्ना बालनाट्य संगीत गवळण कला हें चालू आसलें। श्री प्रमोद म्हाडेश्वर जे नामनेचे दिग्दर्शक आसात गोंयचे, ते बसयताले आनी हांवें म्हटलें हांवूय येता। हांव नकळो म्हाका कितें जालें, पण हांव येता म्हटलें आनी हांव तांच्या वांगडा थंय गेलो रिहर्सलीक। आनी बाय चान्स म्हजो लक की ते दिसा कृष्ण संगीत गवळण कला आसा कृष्णाची स्टोरी, सो ताची सगळी रासलिला जी आसा ताची, आनी कृष्णा वांगडा जो हें आसतात गोपाळ आसतात तितूंतलो जो पेंदे आसता तो येवंक नासलो ते दीस। आनी त्या डायरेक्टरान म्हाका जस्ट थंय उबो दवरलो, तूं हांगा राव म्हणपाक लागलो उबो, बेश्टो उबो राव। आनी हांव त्या रिहर्सलीक थंय उबो रावलो आनी हांव नकळो तेजे उपरांत म्हाका कितें जालें, हांवें घरा कडेन येवन म्हज्या आजयेक सांगलें की हांव मुंबय वचना, हांव गोंयांत रावतां। फक्त एकूच हें आसलें की म्हाका नाटक करूंक जाय। सो म्हाका खबर नासली ताच्या मागीर हें येदें व्हडलें प्रस्त जातलें। सो मागीर हांवें म्हाज्या आजयेक फुलां माळ्ळी की बाबा रे मम्मी पप्पाक कन्विन्स कर, म्हाका हांगा दवर हांगा। ताच्या उपरांत म्हाका हांगा दवरलो तिणें आनी हांव हांगा रावलो आनी ताच्या उपरांत मागीर हांवें तो ग्रूप जॉयन केलो। ताच्या उपरांत जायतीं मागीर तांच्या बरोबर नाटकां करपाक लागलो। मागीर हांवें गांवांतलीं हौशी नाटकां केलीं आमच्या वाड्याचेर आनी अशें करता 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 ती जर्नी स्टार्ट जाली। कळ्ळें। पूण म्हणजे तुका अशें कित्याक दिसलें, कित्याक बाकीचे प्रोफेशन्स आसा, अशें तुका कितें क्लिक जालें त्या मोमेंटार की बाबा आतां म्हाका हें स्टार्ट हितूनूच करपाक जाय अशें? क्लिक म्हणजे म्हाका ती एक आवडशी निर्माण जाली। मायट बी म्हज्या रक्तान आसतलें आनी आमच्या घराण्याक एक्चुली ती नाटकाची हें आसा। म्हजो म्हणजे अशें म्हणटात की म्हजे पुर्वज जे आसले ते नाटकां करताले। ताच्या उपरांत म्हजे काका आसात ते बरे तबलजी, बाकीचे म्हणजे म्हजे 5 काका आसात, ते 5य काका वेगवेगळ्या नाटकांनी काम करताले, गांवच्या नाटकांनी, हौशी नाटकांनी किंवा संगीत नाटक म्हण, दशावतार नाटक म्हण हातूंत काम करता। पण आमच्या एकंदरीत घराण्याक जी ती कलेचो वारसो लागलेलो आसा आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता ती तो जो भार आसा तो म्हाजेर आयलो। कळ्ळें। जेन्ना तुवें तुजें फर्स्ट नाटक केलें पळय, म्हणजे तुका फर्स्ट एक तुका रोल गावला आसतलो, ते तुवें जेन्ना परफॉर्म केलें तेन्ना तुका कसो तुजो एक्सपिरियन्स आसतलो आनी तुवें फुडें कितें चिंतलें? आतां आपूण फर्स्ट नाटक जालें आपलें, आतां फुडें तुजी वाटचाल कशी तुवें प्लॅन केली? म्हजें फर्स्ट नाटक जेन्ना जाल्लें, एक्चुली हांवें स्टार्ट केल्लें संगीत गवळण कलान आनी ताच्या उपरांत आमी बारीक बारीक म्हणजे 20 मिनटाची, अर्दे वराची, एका वराची नाटकुली करताले आमी। भारत माता, वतन की याद में, वतन की राह में, ताच्या उपरांत मागीर हुतात्मा, अशें बारीक बारीक नाटकुली करताले। आनी ताच्या उपरांत म्हजें फर्स्ट नाटक हांवें व्हडलें नाटक म्हणजे 2 अंकीचें नाटक कमर्शियल जें केलें हांवें तें आमचे नामनेचे रायटर आसात, लेखक आसा आमचे गोंयचे पुंडलीक नायक, तांचे दादा आमी ताका म्हणटात, तांचें नाटक बोला फुलाक गाठ हें नाटक हांवें केलें। आनी त्या नाटकान दिग्दर्शकांनी आमचेर घेतलेली मेहनत आनी बाकीच्या कलाकारांची साथ अशें मेळोन रोल खरोच बरो जालो आनी लोकांनी वाखणलो तो रोल आनी लोक म्हाका येवन मेळपाक लागले, लोकांनी वाह केली, बरें केलें, एक शाबासकीची थाप फाटीर मारली। तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की येस, आतां म्हाका हें करपाक जाय, फुडलें नाटक बरें करपाक जाय। म्हाका खबर नासली की म्हजो फ्युचर हांगा घडटलो म्हणून, पण अशें दिसलें की हें नाटक केलें न्ही की दुसरें नाटक आतां म्हाका त्याच तोला मोलाचें करूंक जाय, तें बरें जालें, तिसरें करूंक जाय। करता करता देवाच्या कृपेन ती भुमिका बऱ्यो जायत रावल्यो, लोकांक त्यो बऱ्यो आवडो लागल्यो, लोकांक
म्हज्या भुमिकेचो म्हजो मोग जालो आनी म्हाकाय तांचो मोग मेळ्ळो आनी मागीर ती जर्नी स्टार्ट जाली आनी आयज हांगा पर्यंत पावली. तशें आमकां खबर आसा की तुवें खुबशे अशे जे नाटक आसा पळय ते बसयला तुवें. हय. सो एक्टिंगेंतल्यान डिरेक्शनान तूं कसो येयलो? जेन्ना हांव नाटकां करतालो तेन्ना 12th पर्यंत हांवें जेन्ना तकलेन कांयच नासलें की म्हाका कितें करपाक जाय. 12th जाल्या पूण फर्स्ट इयरान जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हाच्या फुडें खूब स्कोप आसा, पूण जो पर्यंत तुज्या हातीन एक सर्टिफिकेट ना तो पर्यंत तुका खंय म्हणजे वॅल्यू मेळना. एक्चुली कशें आसा, सर्टिफिकेटा शिवाय प्रॅक्टिकली काम करता जाल्यार खूब वालर आसा आनी ताका चड नॉलेज आसता. पूण जो पर्यंत तुज्या हातीन सर्टिफिकेट ना तो पर्यंत 4 लोकां भितर तुका दाखोवंक मेळना. म्हणजे खंय इन्स्टिट्यूटान वयतलो आनी खंय वयतलो तेन्ना NSDत वचपाचें म्हजें स्वप्न आसलें. ताच्या उपरांत हांव थंय पावलो, म्हणजे NSD कडेन वयताना हांवें शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला हांगा मंडी हांगा हांवें कोर्स जॉयन केलो एका वर्साचो. पण फॅमिली प्रॉब्लमा खातीर म्हणजे पापा एक्सपायर्ड जालो म्हणून म्हाका तें कंप्लीट करूंक पावलो ना हांव तो कोर्स आनी ताच्या उपरांत हांव रिटर्न आयलो. सो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की आतां म्हाका कितें तरी करपाचें, म्हणजे जेन्ना फर्स्ट इयरान गेलो तेन्ना. सो फक्त एक्टींग आसून उपयोग ना तुज्या कडेन, तुका तो डायरेक्शन पॉयंट ऑफ व्यू तुका कळपाक जाय थोडे. म्हणून हांवें हळू बारीक नाटकां बसोवपाक स्टार्ट केली. म्हणजे हांव पयलीं आमच्या गांवांतली, मागीर सत्तरी तालुक्यांतली, बिचोली तालुक्यांतली, मागीर लोकांक जेन्ना कळ्ळें की बाबा रे हो दिग्दर्शक आसा, सो लोक म्हाका व्हरपाक लागले एज अ डायरेक्टर म्हणून. आनी म्हाका एक एक्सपिरियन्स जाय आसलो डायरेक्टर, कारण NSD वयतलो जाल्यार तुका खुबसो एक्सपिरियन्स जावो पडटा. सो तेज्या कारणा खातीर हांवें ती नाटकां डायरेक्शनाची घेवपाक स्टार्ट केली, कारण म्हाका तो डायरेक्शनाचो एक्सपिरियन्स येवपाक जाय आसलो, ते म्हणजे प्रोडक्शनाचो. तेज्या खातीर ती स्टार्ट केली हांवें. कळ्ळें. पूण डायरेक्शन म्हणल्यार इतलें स्टार्टिंगूच तुका समज कितले डिफिकल्टीज येयला आसतले न्हू बसयताना, की तुजे एक्टर्स आसात ते तुका म्हणजे कॉर्डिनेशन चुकता आसतलें खंय तरी. पूण तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो तेन्ना तुवें तुजें फर्स्ट नाटक बसयलें? एक्सपिरियन्स म्हणजे कारण हांव जेन्ना स्वामी विवेकानंद कला सादरीकरण मंच ह्या संस्थेन जेन्ना काम करतालो प्रमोद माडेश्वर सराच्या अंडर, ताच्या उपरांत निलेश महाले, श्रीकांत गावडे, शिवनाथ नायक सर हांच्या वांगडा जेन्ना काम करतालो तेन्ना हांव तेंच्या वांगडा प्रत्येका वांगडा वयतालो. कारण खेळ म्हणटा तो हांवें केन्ना खेळोंकूच ना. म्हाज्या लायफान फक्त स्टडी आनी नाटक हेज्या भायर आनी म्हाका कांय खबरच नासली. सो स्कूल सोंपल्या उपरांत जितलो टायम आसा तो सगळ्या नाटकाक वयतालो म्हाज्या. सो हांव तेंच्या वांगडा वयतालो, केन्ना लायट्स करपाक, केन्ना म्युजीक करपाक, केन्ना डायरेक्शन करता तेन्ना. सो हांवें तांकां पळयल्लें कशें कितें करतात तें पळयल्लें. सो हांव जाणा आसलो. पूण जेन्ना स्वताहून जेन्ना फिल्डान देंवलो तेन्ना ती लिडरशीप घेवपाक म्हाका मातशी डिफिकल्ट गेली. पण लोकांनी म्हाका बऱ्या तरेन सपोर्ट केलो आनी तें बरें जालें सगळें. हें सगळें सायडीक दवरून सिरियलान तुवें केन्ना वचपाचें, म्हणजे ऑडिशन्स तुवें केन्ना चिंतलें की सिरियलान आपल्या बाबा काम करपाक जाय, काय तुका ती ऑपॉर्च्युनिटी येयली फुडसून? ना, 2001 सालान हांवें जेन्ना चिंतलें की म्हाका आतां फुडें कितें तरी करपाक जाय, तेन्नाच चिंतलें की आतां हांव कारण मुंबय वयतलो. ग्रॅज्युएशन जालो, कोर्स जालो उपरांत मुंबय, कारण म्हाजो जल्मस्थान मुंबय, म्हाजी फूल फॅमिली मुंबय रावताली, मुंबय घर आसा, त्या कारणा खातीर म्हाका व्हडली डिफिकल्टी नासली. सो हांवें चिंतलें की आतां मुंबय वयतलो. पण मागीर म्हणजे फॅमिली क्रायसीस आयले, फादर एक्सपायर्ड जालो. सो जबाबदारी म्हजेर आयली घरांतलो व्हडलो चलो म्हणून. सो मागीर तें स्वप्न म्हाका कुशीक काडून दवरचें पडलें आनी हांव परत गोंयांत आयलो आनी मेळटा तो जॉब घेतलो हांवें. आनी जॉब सायडीक दवरून हांवें परत, कारण स्वप्न आसलें म्हाज्या गाठी, तें स्वप्न हांवें साकार करपाक पावलां उखल्लीं. म्हजो स्वताचो ग्रूप तयार केलो, हें केलें. आनी जेन्ना सेटल जालो तेन्ना आतां दिसलें की येस, आतां खंय तरी चान्स करया, मारया. तेज्या उपरांत पयलीं हांवें सिरियल केल्ली कथा प्रॉडक्शनाची हंगामा चॅनला खातीर. हिंदी सिरियल ती, तें नांव आसलें खट्टा मिट्टा. ते 4 एपिसोड केले. ताच्या उपरांत मागीर मुंबय हांवें नाटक केलें, एक अर्धा मस्ती अर्धा धांव आबा पेडणेकराचें. आनी ताच्या उपरांत मागीर कुकडी कूक, महाराष्ट्राचे हास्य जत्रा फेम आसा, अगं शालू झोका दे गं मैना, प्रभाकर मोरे, ताच्या डायरेक्शना अंडर आमी नाटक केलें कुकडी कूक. आनी थंय एक ऑफर आयिल्ली सिरियलीची, मराठी सिरियलीची, पण कामाच्या निमतान म्हाका ती करूंक मेळ्ळी ना.
कितें तरी मिस जालें आनी ताच्या उपरांत मागीर लॉकडावनाच्या टायमार म्हाका एक सिरियल आयली, फुडल्यान आयली सिरियल, ही रंग माझा वेगळा. सो तेतून एक 6-7 एपिसोड केले हांवें आनी बाकीची फिल्मां सगळी. आतां फुडें म्हणजे आतां आमी सिरियलाचेर सुद्दां उलयले आनी तूं रायटरूय म्हणटा. हय. सो रायटिंगेन तुवें अशें म्हणजे आतां पळय एकल्याक इतले सगळे प्रोफेशन्स करपाक म्हणजे तरी तुवें चिंतलां आसतलें की बाबा आपूण एक्टरूय डायरेक्टरूय सगळें तूं कशें कितें मॅनेज करता? कशें आसा, एकदां जेन्ना तूं दर्यान उडी मारता आनी सायडीन कांयच नासता तुज्या सपोर्टाक, तेन्ना तुका आलतडच्यान पलतडी वचोंकच जाय. जर तुजे भितर जिद्द आसा जाल्यार तुका आलतडच्यान पलतड गाठचीच पडटा. हांवें नाटकान उडी घेतली खरी, ह्या अथंग सागरान हांवें उडी घेतली खरी, पण आमच्या गोंयान जेन्ना ही कोंकणी नाटकां स्टार्ट जालीं खुबशे ग्रूप आयले, पूण म्हाका दिसता आतांच नाच म्हटल्यार आपण 70-80 ग्रूप आसात आमच्या गोंयान जे कमर्शियल सेमी कमर्शियल जी नाटकां करतात तेतून, पण तितले रायटर ना. नाटकां तितली बरोवन दिवपी रायटर तितले ना. आसात रायटर खूब आसात, बरे रायटर आसात, पण आमच्या गोंयच्या वेवसायीक रंगभुमीचेर जी कमर्शियल नाटकां चलतात, विनोदी नाटकां चलतात, ती विनोदी नाटकां खूब कमी बरयली वतात आनी ती मेळना जाय तशी. सो हांवें एक चान्स घेवया म्हटलें, पळोवया म्हटलें करून. म्हाजें पयलें नाटक बरयल्लें सुशांत नायकान, दिल मांगे मोर. ताच्या उपरांत मागीर दुसरें नाटक मागलें ताच्या कडेन हांवें, पण तो खूपच बिजी आसलो, कारण ही इज अ व्हेरी बिजी पर्सन. कारण ताच्या कडेन इतले प्रोजेक्ट आसतात, ताका टायम दिवपाक मेळोंक ना. पण आतां करतलो कितें, म्हाका फुडें तर वचोंक जाय. तेन्ना हांवें पेन घेतलें, बूक घेतलो आनी हांवें बरोवपाक स्टार्ट केली. फटिंगपणां देव जाणा, सून कमींग सून हेजें सर प्रकाश वजरीकराचें. ताच्या उपरांत हांवें बरयली फटिंगपणां देव जाणा, मागीर बाहुबळी, 3 फूल 1 हाफ, अशीं जायतीं नाटकां, 7 नाटकां हांवें आयज मेरेन बरयलीं. सो म्हाका ते कशें तरी कंटिन्यू दवरपाक जाय आसलें, कारण स्क्रिप्ट मेळना म्हणून हांव बंद दवरूं हो प्रश्न म्हाका खातालो. हांव कितें तरी बरोवन म्हणजे कितें तरी म्हणजे म्हाज्या तकलेन जे विचार आसात ते बरोवन स्टार्ट करूं, आनी हांवें तें बरयलें आनी तें बरें प्रेजेंट जालें, लोकांक आवडलें. सो म्हाका तेन्ना कळ्ळें की बाबा येस, हांवूय बरोवंक शकता, आनी हांवें बरोवपाक स्टार्ट केली. आतां पयल्या नाटकां तुवें खूब म्हणजे 4-5 भाशांनी तुवें नाटकां केल्या. सो ईच भाशा आहा पळय, ईच लँग्वेजीक तुका ती पर्सनॅलिटी ऑर तुजो बॉडी लँग्वेज आसा पळय तो तसो दवरचो पडटा. सो तूं तें कशें हँडल करता? आतां मालवणीची स्टायल एक सामकी डिफरंटूच जाता. सो तुजें एक्सप्रेशन सुद्दां म्हणजे वायल एक्टींग तुका तें तुज्या भितून हाडचें पडटा की बाबा तुका तो कॅरेक्टर घेवचो पडटा. सो तो लँग्वेज तुज्या म्हणजे कॅरेक्टराक इन्फ्लुएन्स करता? ना, कशें आसा, लँग्वेज नाटका खातीर नाटकाक एक्चुअली लँग्वेजूच ना, कलेक भाशाच ना, पण त्या ऑडियन्सा पर्यंत जर पावतलो, कारण मालवणी ऑडियन्स आसा, मराठी ऑडियन्स आसा, हिंदी ऑडियन्स आसा, कारण हिंदी नाटकां गोंया भायर जर वयतलो जाल्यार कोंकणी नाटकां चड चलची ना. महाराष्ट्र आनी गोंया भायर वयतलो जाल्यार मालवणी आनी मराठी चलची ना. पण ज्या कारण हांवें गोंयान केली, हांवें महाराष्ट्रान केली, महाराष्ट्रात जायत्या भागांनी केली, भारतभर नाटकां केली, इंडिये भायरूय केली, कुवेट केली, ताच्या भायर दुबय, लंडन ह्या जाग्यांचेर हांवें परफॉर्मन्स केले. पण त्या जाग्याचेर एकच भाशा घेवन गेलो जाल्यार जावचें ना. तूं म्हणटा तशें कॅरेक्टर खंयचोय मेळो, त्या कॅरेक्टरा प्रमाणे आमकां जगचें पडटा. फक्त भाशा त्या ऑडियन्सांक कळोंक जाय म्हणून ती भाशा चेंज करता आमी. सो भाशा भाशा वेगळी मेळ्ळी म्हणून कॅरेक्टर चेंज जावंक ना म्हजें. कॅरेक्टर जे म्हाका कॅरेक्टर मेळटा त्या कॅरेक्टराक घेवन हांवें ती भाशा घेवन नाटकां केली. बट तुका खंयच्या चड लँग्वेजीन अशी नाटकां करूंक आवडटली फुडें? खंयच्याय म्हाका नाटकां करूंक आवडटली, ती मागीर खंयची भाशा जावं. काय जशें आमकां खबर आसा की तुवें म्युजीक विडियोज केला आनी तितून 2 तुजे अशें म्युजीक आसा म्हणजे सॉंग आसा जे आमी गोंयकारां आनी सांबाळ तूं स्वताक, हितून सोशल मॅसेज आसा. सो हितून तूं तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिटी कशी दाखोवंक सोदता? लायक कितें म्हणून चिंतून तुवें हे म्युजीक विडियोज केल्ले? जेन्ना हांव नाटकां करपाक सुरवात केली तेन्ना आवड म्हणून करतालो. ताच्या उपरांत म्हाका दिसलें की म्हाज्या भितर कला आसा ती म्हणून करया. मागीर
थोड्या तेंपान अशें दिसलें की हितून कितें तरी करियर घडोवया. पण आयज अशी परिस्थिती आसा की कारण नाटक हे समाज प्रबोधनाचें काम करता. समाजात जे प्रॉब्लेम्स आसात ताचेर भाश्य करपा खातीर हीं नाटकां. सो आतां असो टायम येयला की सामाजीक कारण समाजान म्हाका खूब कितें दिलां समाजान म्हाका. पूण म्हाजी जबाबदारी आतां समाजाक दिवपाची. आनी तेतूंतलो एक इल्लोसो भाग म्हणून हांव त्या नाटकाद्वारे समाजान जे प्रॉब्लेम्स आसात ताचेर भाश्य करता आनी ती चळवळ हांव सुरू दवरल्या. कळ्ळें. तूं इतलो फुडें तुवें अचीव केल्या लायफान, जेन्ना तूं फाटीं वळोन पळयता असो एक मुवमेंट ऑर अचिवमेंट तुज्या लायफान आसा ते तूं आजून फाटीं वळोन पळयता, हां बाबा आपूण केलें, कितें तरी केलें. तेंच न्हू की जेन्ना स्वप्न आसलें एक मुंबय वचून काम करपाचें, ताच्या खातीर मागीर NSD जॉयन करपाक. कारण NSD म्हणजे आमच्या खातीर खूबच व्हडलें आमच्या खातीर. सो थंय वचून काम करपाचें. कारण त्या जाग्यार जे बरे बरे नसरुद्दीन, नाना पाटेकर हे बाकीचे सगळे लोक थंय शिकल्यात आनी तशा जाग्याचेर वचून शिकपाचें एक स्वप्न आसलें. पण फॅमिली खातीर म्हाका तें करूंक मेळोंक ना. ताच्या उपरांत मागीर म्हाका खूब ऑफर्स आयिल्ले मुंबयच्यान तेन्ना. तें सुद्दां म्हाका घेवपाक मेळोंक कारण काम आसलें. उदरनिर्वाह करतलो जाल्यार तें काम हांवें हांगासर सांबाळलें. तर त्या कामा खातीर म्हाका तें करूंक मेळोंक ना. सो इतलें सगळें करून आनी हांव रावतालो केरी 70 आनी चडशीं नाटकां ह्या गोंयच्या सांग्या, केप्यां ह्या सायडीन त्या सायडीन इवन तियात्रांत सुद्दां जेन्ना हांवें केलें तेन्ना बाणावले आनी खंय मागीर ते शिगोमा शिमोगा खंय तें शिमोगा म्हणजे कारवार त्या सायडीन जातालें आनी कार नासली. सो रातच्या 2, 3, 4, 5 बायकान येवचो पडटालो केरी ऑल द वे. केरी वयचो पडटालो थंयच्यान. एक टायम असोय जालो की हांव सांग्याच्यान येतालो आनी मोल्याचो जो जंगलाचो पट्ट हें आसा जंगल तें आख्खें आनी थंय एक बस स्टँड आसा बोळकळण्या म्हणून कितें तरी गांवा कडेन थंय. आनी रातची 2 जाल्यात आनी बारीक बारीक पावस अक्षरशा म्हाका आतां न्हीद येता. अशी इतली न्हीद येता की मातसोय फुडें वचोन वचून देवा तूं पाव म्हटलें. ते नाटकाची बॅग अशी ते बस स्टँडाक दवरली आनी हांव थंय न्हिदलो. त्या आख्ख्या जंगलान एकटोच न्हिदलो हांव. म्हाजें कशेंच जायनासलें. आनी सकाळीं जेन्ना कानार आवाज पडलो बारीक 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 तेन्ना दोळ उगडून पळयता सकाळ जालें आनी लोक सगळे बशीक रावल्यात आनी हांव थंय न्हिदला. आरे देवा म्हटलें कांयच करूं ना. बायक स्टार्ट मारून घरा गेलो. सो म्हाका तो ट्रॅवलींग प्रॉब्लम जाता. एक अशें दिसतालें की आतां पुरो आतां नाका इतलो जाम पडटलो हांव इतलें करून डेली जागरणां. पण तरी आसतना त्या आवडी खातीर लोकांच्या मोगा खातीर हांवें करीत रावलो आनी देवान म्हाका खूब कितें दिलें. आनी आयज तें जेन्ना फाटल्यान वळून पळयता तेन्ना जर हांवें स्टॉप केल्लें जाल्यार आयज हांगा नासता. सो हें म्हाका हें जाता की हांवें तें केलें त्या टायमार. पण आतां म्हाका सांग घरांतली तुजी कितें म्हणटाली जेन्ना तुवें नाटकान वचपाक लागलो? घरांतल्यांचें रिएक्शन कशें आसलें? घरांतल्यांचो म्हाका ल्हानपणा पासून सपोर्ट आसलो. घरांतल्यांचो सगळ्यांचो. म्हाका तेंच्यांनी केन्नाच नाटका खातीर प्रॉब्लम केन्ना करूंक ना. पूण आतां जे आमी यूथ आसा हो म्हजो कॉमन क्वेश्चन आसता सगळ्यांक की आमी भुरगीं चडशीं नाटकांनी बीन वचोंक पळयना. म्हणजे वयता आसतलीं बट मोस्टली जीं वाड्यार नाटकां जाता फुडें फाटीं जाता सगळीं भुरगीं तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? बिकॉज तुवें तो अचीव केला म्हणजे सिरियलान सुद्दां काम करप हें एक व्हड गजाल आनी सगळ्यांक चान्स मेळटा असो ना. बट बाकीच्यांनी चिंतपाक जाय युथान स्पेशली की बाबा हितूनूय तूं फुडें कितें करूं शकता. सो तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? आयज कितें जालां आयज आमचो करियराचो कॅनवास इतलो वास्ट जाला इतलो वाडला की हांव गव्हर्मेंट जॉबच करतलो किंवा हांव बिजनसच करतलो आनी तेतून म्हजें करियर करतलो ना. आयज तुज्या आंगान जी कितें आवड आसा न्ही ती आवड जर तुवें डेवलप केली ताचेर काम केलें स्ट्रगल केलो जाल्यार तुज्या आवडी भितूनच तुका करियर करूंक मेळटलें. आनी जी तुजी स्वप्नां आसा जी तुजी आवड आसा ती सगळी अचीव करूंक मेळटली. पण केन्ना जेन्ना तूं खालते मनान काम करता स्ट्रगल करता कारण खंयची गजाल डायरेक्ट मेळना. ती झिरोंतल्यानच स्टार्ट करची पडटा आनी झिरोंतल्यान स्टार्ट करतना तुका कळना की बाबा हो म्हाजो 0 पॉयंट किंवा तूं वयर पावल्या उपरांत दीस इज माय लास्ट पॉयंट हें तुका कळना.
ते तुका येत रावता. 0 टू लास्ट हे तुका येत रावता. सो तूं होप सोडू नाका किंवा तूं लजो नाका. तूं काम करीत राव. जे तुका काम मेळटा, जी तुजी आवड आसा तेतून तूं काम करीत राव. सक्सेस हो तुका मेळटलो 110%. आतां तुजे कितें अपकमींग फ्युचर प्रोजेक्ट्स कितें आसा? अपकमींग फ्युचर प्रोजेक्ट्स आसात. डिसेंबरान एक फिल्म येता, justmarried.com, डायरेक्टेड अँड प्रोड्यूस अँड रिटन बाय जॉयविन फर्नांडीस. हाजें कोंकणी फिल्म येता. तेतून राजदीप आसा, जॉन डिसिल्वा आसा, हांव आसा, प्रिन्स जेकब आसा, आनी जायते तियात्रीस आर्टिस्ट आसा, नाटकाचे आर्टिस्ट आसा. म्हणजे टोटल 25 आर्टिस्ट आसात. अशी गोंयची फर्स्ट फिल्म डिसेंबरान रिलीज जाता. सगळ्यांनी येयात. म्हाजो एक लास्ट क्वेश्चन उरलो म्हणटा तो शॉर्ट फिल्म्साचे. तुजे खुबशे शॉर्ट फिल्म्सांक अवॉर्ड मेळ्ळा आनी नॅशनली सिलेक्ट जाल्या. सो तुवें शॉर्ट फिल्म केन्ना स्टार्ट केलें करपाक? शॉर्ट फिल्म्स स्टार्ट केले म्हणजे जालें कितें, हांव जेन्ना मुंबयन नाटक करतालो तेन्ना त्या नाटकान म्हजे फ्रेंड्स तयार जाले. सागर हुमरे, गणेश जांबळे, विशाख मामल. आनी ते आज मुंबईन बऱ्या तरेन काम करतात. गणेश जांबळे जो आसा तो बऱ्या बऱ्या हिंदी फिल्मांक एसिस्ट करता. सागर हुमरे एसिस्ट करता. ते भायर मागीर सुबोध जाधव म्हणून आसा, तो एक सिरियल येता लग्ना नंतर होईल प्रेम, तेजो एसिस्टंट डायरेक्टर. आनी विशाख मामल जो आसा सिरियलीन काम करता, रायटर तो. सो आमची जी गट्टी आसा ती जमली. म्हणजे फ्रेंडशीप आमची खूब घट्ट जाली. आनी एक दीस आमी अशेंच बसलेले कितें तरी करया रे, कारण व्हडलें फिल्म करपाक खूब हें जाय, बजेट जाय. सो शॉर्ट फिल्म कितें तरी करया. आनी फक्त त्या एका उतरान, एका विचारान एक फिल्म तयार जालें आमचें. बसले आमी आनी अशें करता करता तें बरयलें. आनी मागीर तेंच फिल्म आमी इफ्फीक हें केलें, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा प्रेझेंट केलें. आनी आमकां थंय सेकंड प्लेस मेळ्ळी. आनी जालें सुरू मागीर. तर म्हाका इतलेंच म्हणूंक सोदता, तुजी जर्नी खूब अशी एडवेंचरियस जर्नी आसतली. बिकॉज तुवें स्टार्ट सुद्दां एक असो म्हणजे तूं गेल्लो फक्त एक नाटकाचो पात्र म्हणल्यार त्या जाग्यार रावपाक पळोवपाक म्हणून गेल्लो आनी तूं आतां इतलें अचीव केलें त्या हितून. सो हांव तुका इतलेंच म्हणूंक सोदता, ते जे तुजे आतां फ्युचर प्रोजेक्ट्स येवपाचे आसा ऑर वॉट एवर शॉर्ट फिल्म्स तेंचे तुजे बरे भशेन बरे तुका सगळे ड्रिम्स तुजे अचीव जावन. आनी थँक्यू सो मच. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू वेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.